नुवे मतदारसंघात 2012 सावन 58 सुलभ शौचालय जमनीच्या वादा खातीर पेंडिंग आसात। तांच्यांनी कश्यो एनओसी घेवच्यो काय म्हूण प्रश्न नुवेचे आमदार विल्फ्रेड डिसा हांणी विधानसभेत मांडिल्लो। आता ही एनओसी घेवपाची सगळी कामां पंचायतीच्या खाला येता म्हूण भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। From 2012 ते आज देखून नुवे कॉन्स्टिट्युएंसी 58 सुलाब टॉयलेट्स पेंडिंग आहे आणि ते रिजन दिला बिकॉज ऑफ लँड डिस्प्यूट। पहिले हे सुलाब टॉयलेट अंडर हेल्थ ग्राउंड दिताले, वॉटर कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी दित तेश करून आता हेल्थ एनओसी दिनाय जाल्यार हे कितें करून घेवपाचें? हाती मातशें हाका दोन गोश्टी आसा। मालकाची जर एनओसी मेळत जाल्यार आमी ती घेवंक शकता आनी हे थ्रू पंचायत येता, आमी करना। थ्रू पंचायत ही सगळी सुलभ टॉयलेटां आमचे कडेन येता। हेल्थ डिपार्टमेंट जी एनओसी दिताली ती कनेक्शन घेवपाक दिताली, वॉटर मिटर फ्री कनेक्शन आसता ताका दिताली। पूण जर लँड ओनरान मामलेदार कोर्टांत किंवा कलेक्टरा कडेन कंप्लेन करत जाल्यार आमचे इंजिनियर तें काम करना आनी त्या खातीरूच तुजी कॉन्स्टिट्युएंसी जवळ जवळ म्हाका दिसता 130 नंबर सुलभ टॉयलेट्स तातली खुबशीं कामां अजून करपाची उरल्या। स्पीकर सर, एक सुलाब टॉयलेट रेट आहा 27,800 एक